सर आयज पालक मित्रा तुम्ही लॉन्च केला सो कितें सांगपाक सोदता? पालक एक आम्ही दर वर्सा न्ही IME आसा इंडियन मेडिकल असोसिएशन वर्साक आमी एक ओपिनियन घेता म्हणजे एक आमी कितें तरी टॉपीक घेता पूण आमी कार्डियाक CPR अशें केल्लें. आतां आमी ह्या वर्सा बी कायंड टू युअर मायंड म्हणजे तकलेक तुमी म्हणजे संवेदनशील आसूंक जाय अशें म्हणजे बी हॅपी आनी मेंटल हेल्थ हो सब्जेक्ट सगळे लिपोवन दवरतात. म्हणून भंय दिसता की आपल्याक पिसो म्हणटले आपल्याक हें म्हणटले सो म्हणून पिसो म्हणटले म्हणून हो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट तांचो भंय आसता. तो दोतोरा कडेन सुद्दां वचत ना बट इम्पॉर्टंट इज फिजिकली तूं बरो आसा पूण तकलेन बरो ना जाल्यार सगळ्यो आतां घटना तुमी पळयल्या कितके बायलेक मारतात मागीर भुरग्यांक मारतात लोक एंड दीस हॅपन्स ओन्ली बिकॉज देर इज स्ट्रेस. सो तो स्ट्रेस कोणाक सगळ्यात इम्पॉर्टंट ऑर्गनायज सेक्टर आमचे कडेन 3 आशिल्ले. एक आशिल्ले टिचर्स, एक आशिल्ले स्टुडंट्स आनी एक आशिल्ले पेरंट्स. ही कशें आहा एक ऑर्गनायज तांचे कडेन जर पावत आमी जाल्यार दे कॅन गो सरावंड सकयल पावंक शकता. आनी जेन्ना CMा कडेन हांव उलयलो की असो असो आमचो प्रोग्राम आसा की कितें करूं परत टिचरांक पयलीं धर कित्याक दे कॅन हॅव रिलेशन वीथ बोथ म्हणजे पेरंट्साकूय तांकां उलोवचें पडटा भुरग्यांचें तांकां पळोवचें पडटा. आनी आमी हॅव रियलायज दॅट टिचर्स आर द बेस्ट टू फायंड आवट भुरग्यांनी कितें तरी चेंज जाता जाल्यार कित्याक ते मातशें पयसून पळयतात भुरगीं कशें आहा म्हणजे पेरंट्स कशें आहा खूब लागीं पळयतात प्लस म्हणजे एकूच चलो आसता किंवा एकच चली आसता तांकां दुखोवंक सोदना चडशे तांकां मागिल्लें दिता सगळें तांकां मोबायल जाय मोबायल हाडून दिले हें जाय तें हाडून दिलें मागीर की तांकां म्हणजे केन्ना ना अशें दिसना आनी एकूच चलो एकूच चली आसता सो ताका तर आपूण शेअरिंग कॅरिंग हें कांय खबर नासता म्हणजे 2 सुद्दां भुरगीं नासता लोकांक म्हणटा एकूच पुरो म्हणटा इवन चली जाल्यार दुसऱ्या भुरग्यांक सुद्दां वचना अशें सुद्दां कपल्स आसा. दीस इज बिकॉज तांचो स्ट्रेस आसता की दोगूय जाण काम करता घराक कोण नासता पळोवपाक आमच्या वेळार आज्यो बी आसताल्यो दे टू टेक केअर ऑफ अस सो आतां तें ना म्हणजे सपोर्ट सिस्टम जी आसा ती सामकी कमी जाल्या आनी दॅट्स वाय हे मेंटल प्रॉब्लेमां जी सगळ्यांक जाल्या ती मातशी स्ट्रेस चड जाता. सो इन व्यू ऑफ दीस आमकां दिसता की आमी टिचरांक सगळ्यांक लागीं हाडून तांकां एक अशें स्ट्रेस कसो मॅनेज करप तो शिकयलें जाल्यार ते भुरग्यांकूय सांगूं शकता पेरंट्साकूय सांगूं शकता. सो इट वील बी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टिचर्स म्हणून आमी आतां नेक्स्ट 1 year संगताचे सांगून संगत म्हणून एक आहा वेर दिस इज कॅन हेल्पफूल तांकां बरोबर घेवन आमी एक वर्सभर हे प्रोग्राम करतले. प्रत्येक शाळेंतसून एटलीस्ट 10 ते 15 टिचर्स वी वील ट्रेन इन स्ट्रेस आनी तांकां सर्टिफिकेशन दितले सो दॅट तांकां एक सर्टिफिकेट मेळटलें प्लस ते बाकीच्यांकूय सांगू शकतले कितें कशें मॅनेज करपाचें. सो दीस इज आवर प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 1 year. फर्स्ट प्रोग्राम आयज आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडसून चालू केला. लोक स्ट्रेसान आसता पूण हे आयडेंटिफिकेशन कशें करप? स्ट्रेस इज नॉट बॅड हाव यू हँडल इट इज इम्पॉर्टंट. आमकां स्ट्रेस ना आमकां पेशंटाचे स्ट्रेस आसा घरा कडेन स्ट्रेस आसा भुरगीं भायर आसा सगळो स्ट्रेस इज देर स्ट्रेस ना अशें ना पूण प्रॉब्लेम कशें हाव यू हँडल द स्ट्रेस. कोणें सांगलें आपल्याक न्ही आपल्याक स्ट्रेस ना असो मनीसूच आसूं शकना. आय कॅनॉट बिलीव दॅट आपल्याक स्ट्रेस ना आपूण फ्री आसा म्हणून पण हाव यू हँडल दॅट स्ट्रेस तुवें सामकेंच तें तकलेर घेतलें तूं उलयना कोणा कडेन तोंड बंद धरून रावलो एकटोच रावता पयलीं जो उलयतालो तो आतां उलयना दोळे तांबडे जाले कळ्ळें न्ही व्यसनान पडलो कसलें म्हणजे तो कळटा न्ही सिगार ओडूंक लागलो किंवा ड्रग्सान गेलो पयलीं सामको बरो डिसेंट येतालो आतां शर्ट वयर सकयल घालता फुडल्या बाकार बशिल्लो भुरगो हळू हळू फाटीं बाकार बसूंक लागता परत्यो जापो दिता टिचरांक पयलीं सामको ओबिडियंट आशिल्लो आतां फुलफाटो जाता. दीस हॅपन्स बिकॉज देर इज अ पियर प्रेशर. एक कोण भुरगो मस्त आसता ताका पळोवन ताका सगळ्यांक दिसता की आपणें हें करचें काय आपणें हें करचें सिगरेट ओडून पळयलें. सी सिगरेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. सुरवात सिगरेटीनूच जाता सिगरेट जर तुमी कंट्रोल केली जाल्यार ऑटोमॅटीक ड्रग्स कंट्रोल जावंक शकता कित्याक जो मनीस सिगरेट केन्ना व्हरना तो डायरेक्ट ड्रग्स केन्ना घेवंक पावचो ना. सो गेट वे टू द ड्रग्स इज स्मोकिंग. सो स्मोकिंगाचेर कंट्रोल हाडलें आनी आमी टिचरांक मातशें अशें सांगलें की आयडेंटिफाय करात कित्याक आतां कावन्सिलर्स आर देर. एका स्कुलान म्हाका 2 दीस ते कावन्सिलर वतात सो तांणी आयडेंटिफाय करूं शकता की 3-4 भुरगीं आसा तांकां हाडलीं आनी तांकां कावन्सिलींग केल्यार दॅट टायम वी कॅन स्टॉप ऑल दीस थिंग्स सगळें बंद करूं शकता. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज एक बऱ्या प्रोग्रामाचें हांगा इनॉग्रेशन जालां. हो प्रोग्राम इंडियन मेडिकल असोसिएशन आनी संघात हांच्या जोडपालवान जाला आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या प्रोग्रामाक फुल्ली सपोर्ट करता कित्याक तांचे इनिशिएटीव आतां पळय न्ही ताचें कॉन्सेप्ट चायल्ड पेरंट फॉस्टरींग म्हळ्यार चायल्ड भुरगो आनी पालक हांचेर एक बरें रिलेशन कशें बिल्ड करपाचें हाचेर तांकां भर आसतलो आनी हाची आज सुरवात जाल्या. पूण आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी
क्लियरली आमकां इन्स्ट्रक्शन दिल्या की टिचरा कडल्यान सुरवात जावन हे स्कुलांनी हो प्रोग्राम जावपाक जाय. आनी खुबशे इश्यूज आसता. आतां ते सगळे टिचर्स आनी पेरंट्स जे आयले ते डिस्कस करता. तांकां प्रश्न विचारपाची मुभा आसतली आनी कितेंय डावट आसा पळय न्ही ते क्लॅरिफाय हांगा जातले. कित्याक 2 सायकोलॉजिस्ट संघाताचे सिनियर सायकोलॉजिस्ट ते क्वेश्चन्स हँडल करतले. त्या भायर इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रेसिडेंट डॉक्टर संदेश चोडणकर तशेंच बिचोले ब्रांचीचे डॉक्टर शेखर साळकार हे ते क्वेश्चन्स हँडल करतले. सो म्हाका दिसता हाचो फायदो स्कुलाक, टिचर्सांक, पेरंट्सांक जातलो आनी हेल्दी एनवायरनमेंट स्कुलान आनी आमच्या सोसायटीन जातलो अशी हांव आशा बाळगतां.